नमस्कार येवकार दनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकराचो येवकार खबरो विस्तारान 2 म्हयन्याचो वर्सुकी फिशिंग बॅन बुधवारा राती 12 सोंपता। मात नुस्तेमारी खंय सुरू जावपाक आनी 8 दीस लागतले। मंत्री निळकंठ हळर्णकार उलयलो। कामगारांक परत येवंक नाशिल्ल्यान कळाव जाला। एलईडी फिशिंगाचेर खंय खातें खर कारवाई करतले। 1 जूना सावन नुस्तेमारी बंद आशिल्ली। सो कितली आणि फुडली 8 दिसान बी असो नाही ते त्यांचा प्रश्न ऑफिशियली आज 12 पासून आहा पण त्यांचे कामगार येयल्ले आसना आणि सोमरेदार आहा सो म्हाका दिसना चलतलेच म्हणून तुमच्या डिपार्टमेंटाचे चेक दवरतले हय आमचे स्टाफ ऑलरेडी थंय आसता कंपल्सरी। गोय सरकार हिंटरलँड टुरिझम वाडोवचें म्हणून काम करता। हिंटरलँड टुरिझम पॉलिसी तयार करचें काम चल्लां। 70 पेडण्यां दिवचले। काणकोण, सांगे आनी सावर्डे वाठारांत ते खातीर प्रमोट करतले म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगले। आमदार शेटयेन विचारिल्ल्या प्रस्नाक मंत्र्याची जाप। स्पीकर सर, म्हजो डायरेक्ट पॉइंटेड क्वेश्चन विचारता। पोरच्या वर्सा जे टोटल टुरिस्ट आयले डोमेस्टीक अराउंड 81,75,460 आणि इंटरनॅशनल 4,52,702 हे गोव्यान आयिल्ले आसा। हे तुमच्या इलेक्यूट आन्सरान मेळिल्ले आसा। म्हाका मंत्र्याक इतलेच विचारपाक जाय की हातूंतल्या कितल्या टुरिस्टांक प्रिफर्ड हिंटरलँड टुरिझम इन स्टेट कितल्या जाणांनी आयदर नंबर ऑर पर्सेंटेज आणि खंयचे तालुकाज गोव्यान तुम्ही हिंटरलँड टुरिझम म्हणून आयडेंटिफाय केला। जवळ 4,52,000 इंटरनॅशनल टुरिस्ट आणि 84 lakhs डोमेस्टिक टुरिस्ट हे ऑलरेडी रिकॉर्ड जाल्लो आसा ऑन दीस पर्टिक्युलर फ्लोर ऑफ द हाऊस वीच वी हॅव प्लेस इन द डिफरंट एलिक्यूज। गोवा बियॉन्ड बीचीज म्हणटकर हिंदलँडाचेर आमी भर दिल्लो आसा। सगळे हिंदलँड म्हणटकर आमी काणकोण तुमचो मतदारसंघ, सांगे, गणेश भाऊचो सावर्डे, बिचोले तालुका, सत्तरी तालुका, पेडणे तालुका हो सगळो जो भाग आसा जो आमी ग्रामीण हातून धरतात, तो होमस्टेनूय आमी घाल्लो आसा, तो भाग आमी स्पीकर सर हॅज बीन कन्सिडर्ड फॉर प्रोमोटींग हिंदलँड टुरिझम। आता हिंदलँड टुरिझम प्रमोट करपाक आमी 2 पॉलिसी ऑलरेडी अस्तित्वात हाडल्या, एक होमस्टे आणि दुसरी कॅरवन टुरिझम। आता स्पीकर सर ताजो प्रश्न कितें आसा की टुरिस्ट कितले वतात खंय काय म्हणून तो डेटा आमी दवरूंक शकना की देर इज प्रायवसी, तो खंय वता आनी कितें करता। आमकां जो डेटा जो हॉटेला कडल्यान मेळटा अंडर टायम जो आमी सॉफ्टवेअर लॉन्च केल्लो तो ऑल्सो अंडर प्रोसेस आसा। आता ते फुडल्या असेंब्लीन वी शूड बी एबल टू गिव यू हाऊ मेनी पीपल कम इन डिफरंट हॉटेल्स। बट खास करून तुवें विचारले पर्यटक जो गोंया येता तो कितें करता ती आयटनरी टुरिझम डिपार्टमेंट दवरना। हो हिंदलँड करपाचो म्हणजे ग्रामीण भागान पर्यटन वाडचें, रुरल टुरिझम वाडचें, जातून इन्क्लुझीव जावचें, म्हणजे लास्ट जशें मुख्यमंत्री म्हणटा अंत्योदय प्रमाणे त्या भागातल्या त्या लास्ट मनशाक ताजो फायदो जावचो हो हेतू धरून आमी ग्रामीण भागान पर्यटन करपाक फुडें वच चल्ल्या। आतंकवादी गट हमासाचो मुखेली इस्माईल हनिये सोंपलो। इस्रायलाच्या हल्ल्यांत ताका मरण आयलें। तो इराणाच्या नव्या राष्ट्रपतीच्या सोपूतविधी सुवाळ्या खातीर गेल्ले कडेन ताका मारलो। हमासान हल्लो निशेध केलो। इराणाचो विदेश मंत्री म्हणटा बलिदान फुकट वचचें ना, परिणाम भोगचे पडटले। कला अकादमीच्या पुनरुद्धाराचे कांड्याचे इशू परत विधानसभेत सभाघर समिती नेमची म्हणून विजय मागता। मुख्यमंत्री म्हणटा अस्सल कलाकारांची कमिटी करता। आयआयटी मुंबई रिपोर्ट दितली। सरकारान 3 वांगडी कमिटी नेमल्या, फायनल रिपोर्ट दितली। वेन्झी एफआयआर मागता। मुख्यमंत्री दिल्ली सरकाराचे एफआयआराचेर वयर काडले। My question is, do you think that the PWD is doing a shoddy job and now trying to deny and cover up his mistakes? Do you accept the PWD assessment that there are no defects, no leakages and nothing wrong? At present, ज्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान काम करून घेतला तेजो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड फुडली 3 वर्सां खातीर आसा आणि तेजो मेंटेनन्स पिरियड जो आसा तेका फुडल्या 5 वर्सां खातीर आसा। एट प्रेझेंट अकॉर्डिंग टू दॅट मायनर प्रॉब्लेम्स जे आशिल्ले ते तेज्या कडल्यान रेक्टिफाय करून घेतले आणि फुडली 3 वर्सां त्या कला अकादमीच्या स्ट्रक्चराचे मेंटेनन्स जो आहा पळय तो सेम कॉन्ट्रॅक्टर्स करतलो। डिफेक्ट जाल्या कितें चुकलें जाल्यार आतां तो चार्ल्स कुरिया फाउंडेशना कडेन पसून उलोवपाक तयार आहा। तो सगळें करपाक आतां आपले रेडिनेस दाखयता आणि हे बरें सामकें उदार मन ताजें तो दाखयता आणि बिंदास सुशेगाद तो पचयता 75 कोटी। आतां हांव सजेस्ट करता स्पीकर सर हाऊस कमिटी जावची
कला अकादमी जर येदी व्हडली आमची गोंयची प्रायड जाल्यार ती आमी सारकी करुया. तेजो फायनल रिपोर्ट येयल्या उपरांत फुडले फावटी फुडल्या असेंब्लीन हावजान दवरता तो टोटल रिपोर्ट 3 मेंबर कमिटीचो हावज आतां इतलें उलयला मरे, हावज कमिटी कित्याक करना तूं? demand an FIR, Speaker sir. We demand an FIR against this substandard work. We demand an FIR against the substandard work done by the contractor, due to which the handing over of this entire thing is not happening, Speaker sir. दिल्ली सरकाराचेरूच FIR जाल्या. Will you conduct an audit, check first with your PWD department. BOQ was done by them. And you have to maintain this vendor transparency. Transparency आसपाक जाय. You need to जे equipment you need to update करपाक जाय ती. Acoustic properly करपाक जाय. Seating has to be done. So all this I will hand over to the Honorable Chief Minister. टेक्निकल टीमी कडेन दिता आणि त्यांनी सजेशन्स जी दिल्ली आहा पळय ती कलाकारांची जी कमिटी काडटा आणि त्यांच्यानी जी सजेशन्स दिता कला अकादमीची सँटिटी राखता आसतना गोंयकारांक सगळ्यांक कला अकादमी ही खूप म्हणजे कलेच्या बाबतीत एक उच्च अशें स्थान आसा. तांची जर सजेशन्स आसत जाल्यार ती कन्सिडर करता आणि अजूनही भितर जर कितें चेंजीस करपाक जाय आसत जाल्यार चेंजीस करपाची म्हजी तयारी आहा. थँक्यू स्पीकर. सोनुली रानात एकली अमेरिकन बायल झाडाक साखळीन बांदिल्ली मेळ्ळी. सावंतवाडी पुलिसांनी घोवा आड खुनाची यत्नाची केस केल्या. तिच्या उलो नज इतली जाम पडल्या तिणें बरोवन सांगलें योग शिकूंक आयिल्ली. तामिळनाडूत रावताली. तिचो फोन आनी टॅब सायबर क्रायमा कडेन दिला. अमेरिकन दुतावास चवकशीचेर नजर दवरून आसा. हे जंगल सावंतवाडीच्या सोनुल्ली रोणापाल वाठारांतलें. थंयच्या पुलिसांक ही बायल अशी रानांत बांदिल्ली सापडली. पुलिसांनी तिका सोडयली. बरेच दीस ती उपाशी आशिल्ल्यान तिची उलोवपाची परिस्थिती नाशिल्ल्यान तिणें बरोवन आपूण अमेरिकन म्हूण म्हायती दिली. ती खंय तामिळनाडू रावताली. घोवान तिका त्रास केलो, चुकीची वखदां दिली आनी रानांत हाडून बांदून गेलो. ही अमेरिकन बायल खंय बऱ्यापैकी शिकिल्ली. तिचें नांव ललिता काई कुमारेस, फामाद योगा करपी आनी बॅले डान्सर. ती भारतात योगाचे शिक्षण घेवंक आयिल्ली. सध्या तिका GMCत ऍडमिट केला. प्रकरणाची दखल अमेरिकन एम्बॅसीन घेतल्या. वेगान चवकशी करपाचे आदेशूय दिल्यात. सावंतवाडी पुलीस सध्या तामिळनाडूच्या वाटेर. तिचो मोबायल आनी टॅब खंय सायबर क्रायमा कडेन दिला. प्रकरण आंतरराष्ट्रीय जाल्ल्यान पुलिसांचेर खोलायेन चवकशीचो प्रेशर आसा. मजगती त्या बायलेच्या घोवा आड FIR नोंद जाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंड्या जुन्या बाजार शाळेच्या हेडमिस्ट्रेसीची बदली फाटी घे मेरेन भुरग्यांक शाळेंत धाडची ना म्हूण खंय कांय पालकांची दिशाभूल करतात. एक्टिविस्टांनी केल्ले आरोप फटीचे. जुन्या बाजार हाय सेकंडरीची हेडमास्टर सुबिदा बर्वे 4 दिसां उपरांत मिडिया मुखार. आरोप सिद्ध करचे म्हूण एक्टिविस्टांकडे आव्हान. कांय भुरगीं खंय स्कुलांत येवंक लागल्यात. इंडियनचे प्रोटेस्टाक गेल्ले पेरंट आनी तितून बरेचशे पेरंट आहा तांकां मॅटरूच खबर ना कित्याक आमी गेल्या त्या प्रोटेस्टाक. दुसरें म्हणजे जे कोण ते पेरंट म्हणून जे उलयल्या जावं सोशल वर्कर म्हणटा ते स्वता जे उलयल्या तेंच्यांनी म्हाज्या विरुद्ध 4 मुद्दे काडले. दुसरी गजाल, आय एम नॉट द ऑथॉरिटी टू ट्रान्सफर एनीवन. पॉक्सो कायदो जो तेणी म्हाका म्हाजेर हें घातला तो तेणी फुड्यान येवन सांगपाचो खंय ते खंयच्या कोर्टान म्हाजें मॅटर चल्ला. बॉयज टॉयलेट जावं टॉयलेट्स बॉयज न्ही गर्ल्स टॉयलेट डेली यूज जाता. 1 एप्रील पासून 1 एप्रील 2024 पासून ते आतां पर्यंत परत ताका लॉक आमी घातलेलें ना आज पर्यंत. आमी कोणा हेचे कडल्यान ताचे कडल्यान ते लागीं करून आमी कॉन्टॅक्ट केलो पेरंटाक आनी आमी घरा गेलीं. हांगाच्यान 7:30 उपरांत आमी गेल्या घरा तांकां उमेद आसा स्कुलाक येवपाची. जेन्ना हांव पेरंटा कडेन उलयलें ते पेरंटांनी सांगलें म्हाका एक पेरंट गांवांक गेलो 8 दीस सुटी म्हणून. दुसऱ्या पेरंटाक विचारलें तो म्हणटा मॅडम सुटी कित्याक दिल्या तें आपल्याक खबर ना. मिसगायड जाल्या भुरग्यांक. आनी हांगा येयल्लीं भुरगीं काल त्या भुरग्यांक बेगीन धाडली. वयतना भुरग्यांक सांगलें कल स्कूल में नहीं आने का, स्कूल कल से फिर बंद है आणि इधर चाहिए रहनी चाहिए तो आप स्कूल बंद अच्छे से.
हे पेरंटांक सांगले न्ही भुरग्यांक सांगले भुरग्यांनी वचून पेरंटांक एक टीचर ट्रान्सफर जाली म्हणून स्कूल केन्नाच बंद जायना इवन म्हाजी सुद्दां ट्रान्सफर जाली म्हणून स्कूल बंद जायना शो मस्ट गो ऑन आनी भुरग्यांच्या शिक्षणा कडेन आमी खेळ करप ना. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाविषयी जनहित याचिकेत कामाचे फोटो हायकोर्टात पावले. पणजेच्या रस्त्यार फोंडकुलां फुटपाथ अजून लोकांक उक्ते करूना. याचिकेदार फोटो कोर्टा मुखार दवरले. जाप दिवंक सरकाराक वेळ मागला. देमाईच उटंगारांत फोंडकुलां पावस मातसो कमी जालो काय रस्ते सारके करतले सरकाराची जाप. They have produced certain photographs to show that how there are potholes and at some places the footpath work is not completed. As far as potholes are concerned, they have to be repaired and they will be repaired immediately after there is some sunshine and there is some dry season. So that is something to do with the rains. Basically that problem is something to do with the rains. As far as footpath etc. is concerned, they are it's an ongoing process that will also take some time because what we had told the High Court was basically opening of the roads. That was the statement that was made before the High Court. So basically as far as opening of the road is concerned, that is clear and complete in all respects. As far as potholes etc. are concerned, they will be taken care of as soon as it is possible to do so. Then as far as footpath is concerned, I think we will have to wait for the monsoons to slow down and that is how and thereafter that work will start. गोकर्ण पर्तगाळ मठाधीश विद्याधीश तीर्थस्वामीचं चातुर्मास बेंगळूर बसवन गुडीत द्वारकानाथ भवनात चलता. 27 जुलयासावन स्वामीचे चातुर्मासाक सुरवात जातली. 2021 ह्या दिसा स्वामी पर्तगाळाचे पिठाधीश घोषित केले. मठाक अंदू 550 वर्सां जाता. हे निमतान वर्सभर 550 कोटी रामनाम जप करतले संकल्प धनुर्धारी रामाचे मूर्ती स्थापनाय जातली. स्वामीजी 27 जुलै ते 18 सप्टेंबर ह्या मजगती चातुर्मासाचे व्रत पाळटले. स्वामीजी कुमटा मोक्कमांतल्यान 25 जुलयाक बेंगळुरात पावले, जंय भाविकांनी स्वामीजी आणि मठाचे पट्टदेव श्री रामदेव वीरविठ्ठल हांची मिरवणूक काढून स्वागत केले. येता त्या वर्सा श्री गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ 550 वर्सां पुराय करता. ह्याच शुभ प्रसंगार स्वामीजीन गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाच्या भक्तांवरवीं 550 दिसांत 550 करोड श्री राम नाम जप करपाचें थारायलां. हे अभियान 17 एप्रिल 2024 ते 18 ऑक्टोबर 2025 मेरेन चलतलें. सुमार 118 थळां आनी उपथळांचेर हें अभियान चलतलें. 27 जुलयाक सकाळी 8 ते सांजे मेरेन चातुर्मास व्रत स्विकाराच्यो धार्मीक विधी जाल्यो. जातूंत स्वामीजीन गणपती पुजा, मृत्तिका पुजा, व्यास पुजा आणि चातुर्मास व्रत स्विकाराच्यो विधी केल्या. त्या उपरांत सभा कार्यक्रम जालो आणि स्वामीजीन भाविकांक आशीर्वाद दिलो. समाज हिताचो सुख दिवपी हो तारक मंत्र्याचो संकल्प आणि पूर्ण करपाची प्रतिज्ञा करूया आणि रामनाम जप उमेदीन करून श्री स्वाम्यांच्या कृपेक आमी पात्र जावया. स्वामीजीन साबार कार्यावळींविशीं लेगीत हे वेळार सांगले की आमगेल्या पर्तगाळी मठांत महाद्वार जाले नंतर पयले एक गुड्ड आशिल्लो. आतां ते गुड्ड ते ना थंय. आतां एक बरेची एक जागो थंय एक निर्माण जाले. ते जाग अशी आसा की म्हळ्यार तुमी जर टॉप व्यू बर्ड व्यू पळयल्यार रामान हातांत धनुश घेतल्यार खंयचे आकार दिसता पळय त्याची आकाराची आमगेले ते जाग निर्माण जाल्लो आसा. म्हळ्यार नॅचरली ते प्रभू रामचंद्र देवाले धनुष्य कशी आसा त्याची आकाराचेर आमगेले जाग्याचे नक्षा आमकां मेळत आसा. आमी कसन निश्चय केले की म्हळ्यार हे दोन कारण, एक 550 वर्ष जाता आसा आणि 550 कोटी राम तारक मंत्र जप अभियान जाता आसा आणि ते जाग्याचे आकार रामाल ते धनुष्याक समजावन घेवची आशिल्ल्या निमित्तानं आमी आलोचन केलें की थंय एक नेला तुलेन म्हळ्यार फ्रॉम दी लँड बॉटम तुलेन 77 अडी 77 फिटाचे ब्रॉन्झाचे रामाल प्रतिमा थंय राबोवपाक स्थापन करका म्हणून घेवन
केरळच्या वायनाडात मरणाचो आंकडो 150 तेकलो. वायनाड जिल्ह्यात पालसाण कोसळिल्ल्यान मोठे अरिश्ट. 125 वयर जखमी, कितलेशेच बेपत्ता. ढिगाऱ्यांनी भितर गाडयो अडकल्या. NDRF आनी सेवा सोद करता. बचाव कार्य सुरू. मजगती गोयच्या भलायकी मंत्र्यान केरळा खातीर वैजकीय आदार दिवपाची घोशणा केल्या. मादय अभयारण्याक व्याघ्र अभयारण्य घोषीत करूंक सरकारान हायकोर्टाकडे आनीक वेळ मागला. सरकारा आड अवमान याचिका कोर्टा मुखार आसा. लोकवस्तीचे सेटलमेंटा खातीर म्हूण सरकार मुजत वाडोवन घेता. सरकाराक कोर्टान दिल्ली वाडीव मुजत 24 जुलयाक सोंपता. याचिका 14 ऑगस्टा उपरांत सुनावणेक येवं येता. As far as Tiger Reserve is concerned, the matter has been adjourned after 14th of August because the matter is likely to come up in the Supreme Court on 14th of August. That is what the tentative list or the computerized information which is there online is showing. So because of that matter is adjourned in the High Court. But there are two other aspects to the very same matter. One is about the settlement of records of right. 1 year time was granted by the High Court to complete that settlement of rights insofar as wildlife sanctuaries are concerned. It has gone ahead and it has reached some considerable stage, but it is not completed. So we have filed an application for extension of time to do that. That is one issue. Other issues are concerned, for example, having those camps in the wildlife sanctuaries. We have completed everything in that regard. We want to have more facilities there and more checks and balances there. We have informed the High Court as to what we are doing in addition to what was directed by the High Court. So that affidavit is also filed. That is how this matter has been adjourned after 14th of August. हवामानाचो बदल अंदू काजू आणि काजूकारांक बरोच बादला. पीक 30 ते 32% पडला. गोंय बागायतदारांचो अध्यक्ष नरेंद्र सावयकार उलयलो. आतां मेरेन केन्ना इतले पीक पडोंक ना. सरकारान काजूक लुकसाण भरपाई दिवची म्हूण बागायतदार मागता. गोंयभरच्या काजूंक खंय गोंयच्या काजू म्हूण विकतात. बागायतदार ताचेर कारवाय करतले. आमची एक मागणी आसा की हे सगळ्यां पर्यंत तांकां नुकसाण भरपाई जी आसा ती दिवपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान विचार करचो. वयर आमी वाचला त्या प्रमाणे सरकारान हेच्या संबंदांतले आपले धोरण जे आसा ते करतले अशें सांगलेलें आसा. पूण आमकां विश्वास आसा की सरकार बेगिनात बेगीन करतले की जाका लागून आमच्या शेतकऱ्याक जो आसा तो आधार मेळटलो. साधारणपणान 30 ते 32% पर्यंत काजूचें पीक कमी जालां आनी हेचें कारण म्हणजे हो जो हवामान बदलता. जेन्ना थंडी जाय तेन्ना गरमी आसता, गरमी जाय तेन्ना थंडी पडटा, त्याच बरोबर पावस जेन्ना नाका तेन्ना पावस पडटा. अशें वेगवेगळी परिस्थिती क्लायमेटूच बदलला. सो त्याचो परिणाम शेजेर जालो. आनीक काजूचें पीक कमी जावप म्हणजे गोंयच्या ग्रामीण अर्थवेवस्थेचेर ताचो परिणाम जावप. आमी हेचो सगळ्यांनी विचार करपाक जाय की गोंयची ग्रामीण अर्थवेवस्था जी आसा, ज्या काजूच्या पिकाचेर खरें म्हणजे ती अवलंबून आसा, ते काजूचें पीक जर कमी जालें जाल्यार कितें परिणाम जातलो तसो तो. एक सगळ्यांनी हाचो एक सिरियसली विचार करपाक. न्ही कशें आसा काजू गोंयच्यान कित्याक काजू भायल्यान सुद्दां येता. काजू टांझानिया आनी खंयच्या बाकीच्या देशांतल्यान सुद्दां येता आनी तो गोंयचो काजू न्हू. व्हडल्या व्हडल्या हातून बरें लायटी बिटी मारून चकचकीत करून दाखयतात आनी गोंयची कास म्हणून सांगतात. खरें म्हणजे ती गोंयची कास नाच. आनी हेचेर खरें म्हणजे सगळ्यांनी सिरियसली आमी एक समाजा भितर जागृती जावपाक जाय. खरीच गोंयची कास खंयची आसा काय म्हणून. कारण ताजो लास्टाक ताजो परिणाम कोणाचेर जाता, जो शेतकरी पीक करता तेजेर जाता. म्हणून आमकां काजू स्वताचो प्रोसेसींग युनीट घालचें पडलें ताका लागून. कारण ते गेल्ल्या कारणान आमी आमच्या शेतकऱ्याक तरी बरो रेट दिवपाक शकता आनी ताका न्याय दिवपाक शकता. ही गोंयची काजू न्ही तातूंतली. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 90% गोंयची काजू ना, सगळी भायल्यान आयिल्ली काजू. दिव्यांग असो वा विपरीत परिस्थिती असतो, जिद्द असल्यार कितेंय साध्य करूं येता. पेडणेच्या कोरगांवच्या दक्ष पळजीन 10वीच्या परीक्षेत 85% जोडून सिद्ध करून दाखयला. तो पुराय दिव्यांग. शाळेत हाड व्हर करूंक दुसरो मनीस लागता. उबी जीण व्हीलचेरार घालोवपी दक्षान CA जावपाचें स्वप्न पळयलां. पळोवया खासा रिपोर्ट. तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार ह्या मराठीतल्या उतराचो उल्लेख मुद्दाम करचो कसो दिसता. हो कोरगांव पेडणेचो दक्ष पळजी. नशिबात दिव्यांगत्व बरयल्ल्या ह्या दक्षाची तोखणाय करची तितली थोडी. 10वीचे परीक्षेत 85% मेळोवन येस जोडून ताणें दिव्यांग मनशांची प्रगती आडोवं शकना तें सिद्ध केलां.
हे सगळे 85 माझ्या स्कुलाची हेडमिस्ट्रेस मिनी टिचरी खातीर तेंच्यांनी म्हाका खूब हेल्प केला. जेव्हा म्हाका गाडी नासली तेव्हा तिने आपण स्वताची ओन गाडी दिली, त्याच्या खातीर हांव तिचे खूब हेल्पफूल आहा. तशेंच म्हजी फॅमिली फूल म्हाका हेल्प करतात. काका, माझी भयण, माझे भाव सगळे पेरंट्स हांव तेंचे सगळ्यांची हेल्पफूल आहा. तेंच्या खातीर हांव 82% घेवंक शकला म्हणून हांव तेंचे आभार मानता. दक्षाच्या बापायचो दुयेसात पाय काडचो पडलो. आवयक ताचे सगळे करचें पडटा. सरकारान दक्षाक हार्ड वर्क करपा खातीर मदत करची, शिक्षणा खातीर वायफाय उपलब्ध करून दिवचो म्हणून ताच्या आवयची मागणी. प्रॉब्लेम जाता तेका लागून तेका गाडी जाय अशा भुरग्याक कॉलेजीन व्हरपाक. तर आमकां CM सरान हेल्प करपाचो गाडयेक अशी म्हाजी मागणी आहा. आनी तेजो काका सगळे करता. काकाचे पळोवन कितें तरी आमकां हेल्प करून जाय. मेन म्हणजे तिजे डॅडीक अचानक आतां तेजो पाय काडला, मातशें डायबिटीज प्रॉब्लेम जालो. आतां आमचे कडेन कितेंच ना, इन्कम म्हणटा तो आमचे कडेन कितेंच ना. परत म्हाजे चेडूं शिकलेले आहा 15वी, ते आतां एप्रेंटिसाक वयता, ते 2 म्हयने वयतले. मागीर आमी आतां घरात न्हू, आमचे आतां कशें जातलें. अशें कितें तरी सरान चिंतून ते ह्या भुरग्यांक इस्कॉलान हेल्प करपाचो. टीचर म्हणटा कितें तुमी कितें दितात अशें तुमी चलात म्हणटा कोणा कडेन, आनी ह्या भुरग्यांक गाडयेचो वेवस्था जावपाची म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट आहा. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. पॅरिस ऑलिम्पिकात भारतात दुसरे कांस्य पदक. मनू भाकर आणि सरजोत सिंग या जोडयेन दक्षिण कोरिया 8-10 मीटर ऑफ पिस्तूल मिक्स सांघिक नेमबाजीत कांस्य पदक जोडला. मनू भाकराचे हे सर्तीत दुसरे पदक. एकाच ऑलिम्पिकात 2 पदकां जिखपी मनू पयले भारतीय. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले, जिओ TV ऍपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.